संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा पाकी सोम्या आम्ही आयल्या तुझे सरशी काकुतानी भक्षणे लाभ कृपाम कांदी सर देण्या संगी तुझे परिजिये शिक संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकार कर गांधिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा मोगाळ भवन आणि भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता इतलो पावस येता जाल्यारय मोगान उर्बेन तुमचे थंय आसचे ती आत्मीक तान बूक तें दाखोवन दिता त्या देखून तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान स्वागत म्हणटा आयच्या मिसाच्या बलिदानाची 3 ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात रॉबर्ट फ्लाविया क्लेविया लोविस ओमंजोरो सुझान्ना डेसा सुरतगल शरल डिसोजा किरेम रोस्लिन डिसिल्वा दुबय रोडनी शरण मोंतेरो पवित कालजवाडो ग्लेन फुटाडो किन्निगोळी जॉयल एन्सिल रेगो अमेरिका ओनिल लिओन डिसोजा किन्निगोळी पास्कल ग्रेटा डिसोजा किन्निगोळी नॅन्सी फर्नांडीस बचपे जोरोम जेसी क्वाड्रस आणि कुटाम मुंबई गिलबर्ट पिंटो आणि कुटाम देरेबैल पीटर आणि कुटाम नेल्लीकार सुनील रेचल मुडिगेरे आयन अमित दुबई फ्रांसिस्को बारेटो गोवा फ्लोरिन आणि कुटाम गिन्निगोळी सुनील सिक्वेर आणि कुटुंबाचे कटील रॉयस्टन आणि रॉन्सन डिकोस्टा निरोडे सॅन्ड्रिया डिसोजा कल्याणपुर प्रत्येक त्या बसून मीस भेटयतात ग्लेन फुर्टाडो किन्निगोळी अलिशा आणि एड्रियल लोबो किरेम प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस फिओना आणि कॅल्विन कॅनडा अँटनी वनिता मंतेरो नित्याधर नगर देवदेन एलिझाबेथ डिसोजा आत्म्या बसवत महिन्याच्या उगडासा मीस भेटयता लॉरेन डिसोजा आणि कुटामसा जूद वाडो देवदेन मेल्विन फर्नांडीस आत्म्या बसवत मीस भेटयता फिलोमिना डिकोस्टा सिद्धगट्टे देवदेन एलिझा आणि अँटनी मंतेरोच्या आत्म्या बसवत मीस भेटयता सिरिल आणि मिशेल काटीबळ्ळा देवदेन फादर मौरी डिसोजा आत्म्या बसवत मीस भेटयता बेनेडिक्टा आणि लिली फर्नांडीस देवदेन फ्रांसिस सिक्वेर आणि एलिझा लोबोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता फ्लोरिन आणि कुटाम किन्निगोळी कुटुंबान देवदेन जाल्यार आत्म्या बसून मीस भेटयता रोडनी शरण मोंतेरो पवित्र कालजवाडो पास्कल ग्रेटा डिसोजा किन्निगोळी ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी ह्या सामाजीक माध्यमाक गुलाम जाल्ल्या खातीर सोशल मिडिया हाका गुलाम जावन तातूंत भायर येवंक कश्ट जातात जायतीं जाणां भुरगीं युवा जाणां प्रत्येक जाणां मस्त जाणां हांगासर येवन ह्या पवित्र दळा म्हजे कडेन मागोव सांगचें आसा मोबायलाचें गुलाम जाल्लें वा फेसबूक व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम तातूंत जावन भायर येवंक कश्टांचें तसल्या खातीर आनी आमी सामाजीक माध्यम वा सोशल मिडियाचें एक फावो उपयोग करची कृपा लाभचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया मोगाचें आज हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाल दिवंक आराधन चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनदी बाप संतोष मेनेजस प्रस्तुत आतां निडपल्ली फिरगजीचो विगार पुत्तूर जावन मुखार येतना निडपल्ली इगज आसा सुळ्ळ्या लागीं थंय जावन ते आयल्यात गांवांत ते गुरपूर काही कंबा फिरगजीचे सबार फिरगजांनी तांणी सेवा दिल्या मुडीप पुंतळाचेर तांणी सेवा दिल्ली आसा आनी आतां प्रस्तुत त्या बिरगजीचे विकास जावन सेवा दितात गेले तेपटी हांगासर येवन हें भक्तीबंधांनी चलोवन व्हेल्लें जावन आसा हांवें तांचे कडेन विचारलेल्या वेळार मोगान इतले पयस पिरगज जाल्यारय मोगान ओपोवन आज हांगासर इतलो पावस येता जाल्यार वेळार आयल्यात ते हाचे सगळें भक्तीबंध चलोवन आमचे खातीर मागतले तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान पाद्राबाक हांवें मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं सांजो दोतात देवाच्या मानाक आमी हांगासर
ताची भक्ती पळोवन चलोवंक आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक संगात जमल्या आमची आत्मीक कुर्डे पळोवन पयस करून भावार्थान क्रिस्ताक उलो मारूंक आज प्रत्येक रितीन आमी नियाळतल्या तेच बरे सामाजीक माध्यमांचे गुलाम जाल्ल्यांच्या सुटके पासत आज मागता आसतना आमच्या जिवितांत आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आनी आमी जायते फावटी ह्या माध्यमाक वळख जाल्या जावंक पुरो माध्यमाक वळख जाल्ली भायर येवंक कश्ट आसतना निराशेंत बुडल्यांत जावंक पुरो कितें करचें म्हणलें कळीत नासल्या वेळार कोणा लागीं धांवचें म्हूण कळीत नासल्या वेळार आमी कंगाल जाल्या जावंक पुरो पूण सोमी ह्या सर्वांक सुटका फावो करता म्हणलें जाणा जावन ताचे लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमचें उणें पळोवन तो भरती करूं दी आमचें थंय आसली ती वायट सकत पयस वचोन आमी क्रिस्ती मौल्यां रुतां करून आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक आनी आमच्या कुटुंबांत ती वाडोवंक जाय आसलो आदार येवकारिस्तलो जेजू आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमचें उणें पळोवन आमी वळखून घेवया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आज आमी तयार करुया आमच्या पातकांची दूख धरून संगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मोडान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आरे आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूत ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्त भावार्थान मानून घेवन ताका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्खे प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप लेवीच्या कुळयेचो एकलो दादलो आसलो आनी तो त्याच कुळयेच्या एका स्त्रिये लागीं लग्न जालो ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो तो भुरगो सुंदर आसलेलो तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो ताका हाणकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो घेतलो ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत घालून न्हंयचे देगेर जडा मदें दवरलो ताका कितें घडात गाय म्हूण पळोवंक ताची भयण लागसार रावली तेन्ना परव्याची धूव न्हंयत न्हांवंक आयली आनी तिच्यो सांगातीन न्हंयच्या देगेर भोंवतल्यो जडा मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपल्या साकरणेक तिणें धाडले तो उक्तो करतस एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो तो रडतालो तिका ताची बिरमत दिसली आनी तिणें म्हळें हो एक हेब्रावांचो भुरगो तेन्ना भुरग्याची भयणीन परव्याच्या धुवेक म्हळें तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रावा मदले एका स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं
ओस म्हज्या परव्याच्या दुवेन म्हळें परव्याच्या दुवेन आनी चेडू भुरग्याच्या आवयक हाडूंक गेले. परव्याच्या दुवेन तिका म्हळें ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजरी हांव तुका दितेली. त्या स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटस तिणें ताका परव्याच्या दुवे सरशीन हाडलो. परव्याच्या दुवेन ताका आपल्या पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें तुका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रे भावांच्या भेटेक गेलो आनी ताणें तांचो बरोसो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्या भावा पैकी एकल्याक मारतलो तें ताणें देखलें. मोइजेन आपणा भोंवती दिश्ट गेली आनी थंय कोणूच नासलो पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवशी मारलो आनी रेंवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटले तें ताणें पळयलें. गुणां वाचलेल्याक ताणें म्हळें तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय. ताणें जाप दिली तुका आमचेर पुडारी आनी मनसुबेदार कोणें नेमला. इजिप्तकाराक जिवशी मारलेले बरी म्हाकाय जिवशी मारूंक तूं सोदताय. तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपलेतल्याक म्हळें ही खबर खरेंच सकडांच्या कानार पडल्या. पर्याव्याक ही खबर मेळटस ताणें मोइजेक जिवशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतार. देवाचे वडपकार. दुबळ्या दात्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजा नव्या उरुपान भरतेली. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरुपान भरतेली. हांव उमरान रोमला म्हज्या पांयांक थळ मेळना. हांव सागराच्या उदकान पडला लारा पोंदा सांपडला. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरुपान भरतेली. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस पोरा. तुजे उणे दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरुपान भरतेली. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरुपान भरतेली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. अशें जेजू आनी ताचे शिस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरन वेतना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत
बत्तीमेव नावाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण थाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. अंधकार भरल्या ते राती मार्गादेगेन आसले दिवे सगळे पालवले. एक प्रायस्त जोडे त्या मार्गार सोलोन वेताले. त्या काळोखांत ते जोडे सासपोंक लागले. ह्या वेळार त्या मार्गारल्यान वेतल्या एका व्यक्ती लागीं वाट दाखोवच्याक तें जोडें कुमोवक मागा लागलें. त्या अंधकारांत त्या मनशान जागो समजून घेतलो. वाट दाखोवच्याक त्या काळोखांत त्या मनशाक घेवन फुडें चलोवंक लागलो आनी तांच्या घरा पावोवंक आनी पाटी पावोवन पाटी सरलो. आनी ह्या वेळार तें जोडें त्या मनशा लागीं विचारी, ह्या काळोखांत सुलाभेन वाट समकोवंक तुका कशें साध्य जालें? आनी ह्या वेळार तो म्हणालो, हांव एक कुरडो. काळोखांत वा उजवाडांत चलता आसतना म्हाका कांयच फरक दिसना. हांव काळोखांत पर्यंत वाट सोदून काडूंक शकता. क्रिस्तदय मोगाळ भावा भयणीनो, हेजे सुवार्थेंत आमी वाचलें घडीत कुरडो बार्तिमेव हाका एक साक्ष जावन आसा. हेजे सुवार्थेंत कुरडो कुडीच्या उणेपणांत ती देवाची महिमा देखता म्हणलें आमी समजूंक शकता. आपूण कुरडो जाल्यार बार्तिमेव देवाचो भक्त जावन आसलो. कुडींत तो कुरडो जाल्यार आत्मीक कुरडेपण ताचे थंय नाचल्लें. ताचे भावार्थाचे दोळे सदांच उक्ते आसले. देखूनच लोकांच्या जम्या मदीं चलता आसतना जेजूक तो सारकें पारकिता आनी जेजूक तो उलो मारता. ताचे भावार्थाचे दोळे सारके आसल्या मनशाक हेच्या सुवार्थेंत जायत्यो रुजवाती आसात आनी 5 रुजवाती ह्या सुवार्थे मार्फत आमी जोडूंक शकता. पयली रुजवात जावन आसा जेजून बार्तिमेवान जेजू विशांत आयकल्लें. जेजू विशांत आयकून ताका कळीत आसलें की जेजू एक नाजरेचो जेजू, तो दयाळ, मोगाळ, पिडा गूण करचो, साबारांक बरें केल्लो, पातकां बक्षिल्लो, भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्लो अशें सक्कड ताका कळीत आसलें. आनी ताणें आयकल्ल्या वरवीं हें सक्कड आयकल्ल्या वरवीं तो जेजूक बोब मारता. जेजू ताका आयकतलो आनी बरो करतलो म्हणल्या विश्वासान त्या सोम्याक तो उलो करता. जेजू विशांत जाणा जावचें भावार्थाक पयली साक्ष जावन आसा. दुसऱ्या सुवातेर ताचें मागणें भोव कलतेपणान भरलेलें. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या दिसभरच्या जिवितांत आमी जायते मागता, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी.
म्हाका ती आस दी तो जागो दी असले सक्कड आमी मागता बरी भलायकी दी पूण त्या कुर्ड्या बार्तिमेवाचे मागणे जावन असले म्हजी काकुळत कर म्हज्या पातक्याची काकुळत कर दाविदाच्या पुता म्हज्या पातक्याची काकुळत कर हें जावन असलें ताचें सोंपें मागणे आनी व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो आनी ताच्या बोबेंत खंडीत जावन ताची काकुळत करच्याक तो सोम्या लागीं उलो दिता आनी कलतेपणान आपूस कांयच न्हय आनी तूं जावन आसा सर्वस्व म्हणलें तें वळखून घेता देखून कलतेपण जावन आसा बवर्ताक दुसरी साक्ष तिसरे सुवातेर हेरांची तो परवा करिना ताच्या बोवारी जायतो लोक आसलो जेजूक बोब मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर आनी ह्या वेळार तोंड दांप म्हणून जायतो लोक ताका बेश्टायता तरी हो मनीस भियेलो ना तांच्या बेश्टवणेक ताणें परवा केली ना बगार संपूर्ण तरान सोम्याचेर पातयेनी ताणें दवरली आनी ताचें धैर्य जावन आसा बवर्ताक तिसरी साक्ष बगाळ भाव भयणो चवथ्या सुवातेर जेजू आपयतस तो उठोन जेजू सरशी सट्ट करून उठोन गेलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता हो मनीस केवल जेजूच्या उल्याक तो राखून आसलो जेजून आपयतस सक्कड शेलो सक्कड तो काडून उडयता आनी जेजू सरशी तो धांवन वेता ताका कसलीच खत भिरांत ना बगार जेजून आपयतना उठता आनी ते पवित्र पुस्तक म्हणटा सट्ट करून तो उठलो आनी सोम्यान आपयतना फाटीं फुडें कितेंच चिंतूंक ना तो जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिता आनी मुखार वेता जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवचें जावन आसा चवथी बवर्ताक साक्ष आनी पांचवें जावन आसा गूण करचें म्हळ्यार देवा थंय संपूर्ण एक जावचें साबार वर्सां तावन ताचे थंय आसले धंय कुर्डेपण आपणाच्या भावार्थान देवाक संपूर्ण तरान दोळ्यांनी देखच्याक साध्य करता ताच्या भावार्थान ताका गूण केलें आनी जेजू मुखार तो धैर्यान उबो रावलो जेजू थंय एक जावन रावलो जेजू आनी ताची मिलागात खंडीत जावन कुर्ड्या बार्तिमेवाच्या जिणेंत ताका विसरूंक सोकूंक नसो जाली तसली घडी ती जावंक पावली देखूनच तो मेस्री म्हूण उलो मारता आनी सोम्याक तो संपूर्ण विधेय जाता देवा थंय संपूर्ण विधेय जावचें बवर्ताक पांचवी साक्ष जावन आसा बगाळे भावा भयणीनो जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा आनी जुबलेवाचें वर्सा बवार्थ बरवसो आमकां निराश करिना रमाघरांक बरयल्या पत्रांतले अध्याय 5 वाक्य 5 विसून काडला आनी ह्या मारिफात बवार्थान घट जावंक देवाचेर अखंड पातयेनी दवरूंक पवित्र सभा आमकां हर एकल्यांक आपयत आसतना ही बार्तिमेवाची जिणी आमच्या जिविताक एक प्रेरण जावंक जाय बार्तिमेवाच्या गूण जाल्ल्या गणिता मुखांतर ह्या गणिताचें अंत्य अशें जाता तो जेजू फाटल्यान गेलो ग्रेस मनीस ह्या संवसारी आस्तीक ग्रेसका एक दुडवाक लब जाल्लो तुजे लागीं आसलें वीक आनी दुर्बळ्यां दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या वेळार तो खंतिश्ट जालो आनी जेजूचो पाटलाव करूंक तो सुकूंक ना जेजूचे सीस हरी एकलो उद्दो आनी अधिकाराक लब जाल्ले ते चिंतून जेजूचे पाटलाव ते करतले पूण कुर्डो बार्तिमेव जेजूचेर अखंड पातयेनी दवरलो जेजू फाटल्यान गेलो आनी जेजू ताचो संपूर्ण जावंक शकलो तर मकाळ बाबा भयणीनो बार्तिमेव कुर्डो तरी आत्मीक दोळ्यान सोम्याक देखूंक पावलो आनी सोमी ताका कुमो करच्याक फुडें समकलो आमी आमचे कुडीचे दोळे उक्ते करूंक जाय आमचे कान उक्ते करूंक जाय आनी हेरांच्या बोबेक आमचे कान आमी उक्ते दवरया हेरांचे कश्ट पारखूंक आनी तांकां कुमो करूंक आमचे हात आनी पाय फुडें व्हरुया तवळ मात्र आमचें जिवीत अर्थाभरीत जावंक शकतलें
आमी हेरांक बुजोवन दिवच्याक हेरांच्या अंतकरांत हेरांच्या दुखींत हेरांच्या काळोखांत आमी वाट दाखोवची व्यक्ती जावंक जाय तवळ आमचें जिवीत क्रिस्ताक मेसवंचे तसलें जिवीत जावंक शकतलें भावार्थ की आमच्या जिवितांत जीव दवरच्याक सोमी आमकां हर एकल्यांक आज उलो दित आसतना मिसाचें बलिदान आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक देखच्याक एक वाट जावन आसा तर ह्या येवकरिस्तीक बलिदानांत वांटो घेवच्या आमी हर एकली भावार्थान जियेवया भावार्थाक साक्ष दिवया अशें भावार्थ परगट करची हातेरां आमी जावया तोच सोमी म्हाका आनी तुका हे दिशेन प्रेरण दिवन दिमून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमेन. Obsitão Bapa Obundo Govaso Obsitão Bapa Iwaina Chika Amituka Kan Getu सर्गीच्या राया आमची ही काणी भेटता वास्तुका मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या दवाक सर्वेस्पर मागीर. सर्वेस्परा भगवंत धर्मता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वारयलें तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व द्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रची कुणास जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्म तांच्या बुन्यादीचेर चीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात
आपले कुशीन कस्टमरान सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवतसो गुट परगटुया. सोमी जेसु मेलो जेसु ठेवण झाला. जेसु नव्यान येतलो. जेसु नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ सौदावो आमच्या बागेयन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाचें स्वामी उडास काडया. तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. परत एक फावटी आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. हांव घामरे देवाचे माये सांगता. बगेवन सुसे ती सोपती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांबोना वेंचारा बराबर ससनाच्या सुकानम गांवांत तूं दी. आनी सांगता तुजी माई मागव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. म्हणजे दिसभरत्या जिवितांत बाबर्ताक साक्ष जावन जिवच्याक जाय असलो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवून दारा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानतलेक दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे
बाय मोगासून एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्यांत म्हणजे भितर उंचे म्हाका पवना म्हाका भलायकी मेळटली. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविता खानवुंड्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविता खानवुंड्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया. तारोग जावन मोगान येवून जिवी म्हाका दिता. कुरपे झरीन भरता जिवी सुफळ करता. तारोग जावन मोगान येवून जिवी म्हाका दिता. कुरपे झरीन भरता जिवी सुफळ करता. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविता खानवुंड्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जोता देवाच्या जैते वंत मरणा पासोच ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतूं घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमे वंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत तीर करून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद त्या देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा तुमकां हरी एकल्याके मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सॅक्रामेंटाचें आराधन 10 वरां कुमसरां सवाय 10 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सॅक्रामेंटाचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेन. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान ऑफिसान दिवची. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमकां कितें कुशीन दिवंक आसा दफ्तरान ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस जुबल्यो कुमगार खाजारां असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिका तुमचे खातीर मागतले आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर हांगासर मागतले. हांव आज हांगासर म्हज्या धाव्याक आश्रयच्या बिल्डिंगांत होमिओपॅथीक मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक कॉलेजीची दाखतेरां
नर्सां थंय सरासाद होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा तसो कोणाक गरज आसा फायदो जोडूंक उलो दिता तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर हे मिटिंगां चलतात आमाल पिवण्याक वळख जाल्या जी कोणाक ह्या पिडेतां सुटका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा जाल्यार धाडूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां मोगोजीन आमच्या पोंतेळाचें पत्र यात्रेक मुखलो हांको ऑक्टोबर म्हयन्यांत वार्षिक परबे वेळार पाशार जाता फायज जाता ते देखून कोणायकी जायरातां लेखनां चुटुकां कवनां आनी कितेंय दिवंक आसा जाल्यार अवकाश आसा प्रत्येक जावन जायरातां दिवन तुमच्या कुटुंबान कितें काजारां कुमगार वा बरी फालीं जाल्लें आसा जाल्यार एक जायरात दिवन ह्या बऱ्या कामाक आमी एका उद्देशान वो अंक विशेष तरान काडूंक प्रयत्न केला त्या देखून तुमकां कितेंय कुशे मनान दिवंक आसा ह्या बुकाच्या ह्या यात्रेक पत्राच्या बरेपणा खातीर तुमकां आमी उलो दिता तशेंच दैवीक अमृत संस्थो मंगळूर ताच्या मुखेलपणा खाल विविध यात्रीक महिना विविध जाग्यांक मांडून हाडटात सर्तीक विवराक नोटीस बोर्डार पळोवचे सप्टेंबर म्हयन्याच्या 10 तारखेर 17 तारखे पर्यंत सिंगापूर मलेशिया एक टूर आसा त्या टुराक हांव आत्मीक डिरेक्टर जावन वेता त्या देखून जे कोणाक ह्या टुरान वांटेली जावं मोन आसा येवंक कुशीन मोन आसा जाल्यार सर्तीक विवराक म्हाका वा दैवीक अमृत संस्थ्याक तुमी संपर्क करचे आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब संतोष मिरेजा तांणी मानाच्यो वाती दिवन तांकां मान करे जय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां रोहित फिलीप तावरो आनी आल्थिया मिनेजस तावरो पवित्र काळजावडो आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांचे लेखा तांकां वाती दोळस आमी दिल्या तशेंच देवादीन एलिझाबेथ डिसोजाच्या उगडासा खातीर मानेस्त लॉरेन डिसोजा आनी कुटुंबाची सांजूद वाडो रवी प्रकाश कुटिनो बेळमान रोनाल्ड डिसोजा फेरार गॉडविन आर्लोबो किरेम कार्मिन आरान्ना किन्निगोळी पॅट्रिक आनी लविटा कॉड्रास दुबय नावनकामणी एक दानी किरेम एन्स्टन मार्टिस उद्यावर गिल्बर पिंटो आनी कुटुंबाची देरेबायल वाल्टर आनी जानेट आनी कुटुंबाची मुंबय आयवन डिसोजाच्या उगडासा जेसिंता आनी कुटुंबाची तुडम आनी आयवन डिसोजा आत्म्याक वा ताच्या उगडासा खातीर फॅमिली मेंबर्स कुटुंबाचे सांदे तोडम तशेंच फ्रांसीस आनी आयरीन देरेबायल ह्या सर्वांनी मुखार येवन मानाचे वाती घेवच्यो दान दिल्ल्या सर्व दानीचो ह्या घडी हांव उपकार बावरतां तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें कर म्हणटा सांजूद देव मारीपाद विस्तार आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या बिझनसाचेर वावराचेर हर एकाचेर हांव मागतां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं वाती वांटल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं सगळ्यांनी आमी दिबी घालया सांजूद देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वचचें पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेन जुता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसत विनाती करता सांजूदता देवानी स्थान बघ प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारीपात आता आमी सांगता मागिया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणेचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरीस आमी उडास करता बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरील देव बापा निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी सत म्हणटा तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देव देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आता आमी बगेन जोता देवाच्या विनवणीन तुझे मारीपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेने आमी तुजे देन दवरता
तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदुता देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदूत जावन असलेल्या बागेवन जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार समो वाळमोग तूं जाण जाल्लोय, ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस असले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सुद्दां खेरीती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज आन हांव तुज्या पूर्ण शेता पतेने आयलां. समेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू. आज परत जायत्या जाणांनी तांचे त्या सवांगसर दिल्या. इन त्या सवा हांव नांवकान मागता आसतना तुमी मागो. जर तुमचे त्या सामाचा तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या काळ जमानान कितें व्हडा पातयेनीन बावार्तान त्या सावां घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्यात. ही सक्कर त्या सावां ह्या घडये सुमया जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया. 18 जाणांक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर, 4 आतपांयच्यो गांठी दुगून जावच्या खातीर, 2 मोतीचें टेन्शन पयस जावच्या खातीर, 3 रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 5 जाणांक भुरग्याचे दाणे फावो जावच्या खातीर, 2 डिप्रेशनांत जावन सुडका मेळच्या खातीर, 3 स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर, एकल्याचो सामको बरींच एक फोट जावन कोरोज आसा थंय गूण जावच्या खातीर, 2 दिल्ले रीण पयशे बेगीन पाटी मेळच्या खातीर, 4 घरांत शांती समाधान राज जावं आनी मोगान रावची कृपा मेळच्या खातीर, एकल्याचे स्पॉन्डालायसीस पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक काम परमनंट जावच्या खातीर, एकल्याक दुश्ट सक्ती जावन निवारूंक आनी बिरांत पयस जावच्या खातीर, एका चलयेन अन्न जातीच्या चल्यातान पयस रावच्या खातीर, 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर, 10 जाणांक शिकोवंक बरी मौत आनी कृपा लाभच्या खातीर, एकल्याचें पयन बऱ्यान जावंक आनी राखून व्हरच्या खातीर, 6 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर, 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, 2 पेंगटाची कठीण पडापड आनी दूख गूण जावच्या खातीर, एकल्याक परगांवांत काम केल्ले सर्विसाचे पयशे बेगीन मेळच्या खातीर, एकल्याच्या घरा वयर गेल्ली केस पाटी काडूंक आनी राज्य संदन जावं, एकल्याच्या ओवरिस्तांत सिस्टर आसलें गूण जावच्या खातीर, एकल्याक दुबायंत एका स्त्रियेची मेडिकल क्लियर जावंक आनी विजा बेगीन मेळच्या खातीर 26 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला मोगाचें न्हू. रिचर्ड गलभावो म्हूण आमचो भाव किडनी समस्यांक वळख जावन तो कश्ट जाता, ताका एक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेश तरान आज आमी मागया. तशेंच आमचो भाव जूड रेगो ताकाय बरी भलायकी लाभचे खातीर आमी मागया. एकल्या बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, एडिल म्हणल्या भुरग्याची हर्द्यांतली शेड आनी कोंकली गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. परगांवांत बरें काम मेळोवंक एकल्यान मागोवंक सांगला. जागो बऱ्यान सर्वे जावं आनी चिंतल्लो जागो बरो भाव जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. तेगांक बरी सैरीक भाव जावच्या खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एका कुटुंबान घर बांदूसर केलां, त्या घराचें काम बऱ्यान पंता पावच्या खातीर मागोवंक सांगला. एक चली डेल्ली, ताका कामां मस्त मेळिल्लीं मस्त कामां आसलीं पूण खंयचीय परमनंट जावन उरना. आतां आसलेल्या कामान परमनंटाने रावची कृपा आनी प्रत्येक जावन ताच्या वडिलांनी तांकां कामांतले खाणांतल्या बरी राखूंक तांकां उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. मुंबयत हांव एक भाव ताका काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. आलिशा म्हणलें एकलें ल्हान भुरगें, ताका पेंगटाच्या सकयल मस्त बडी बॉल वेता इस्कॉलान घरा. हें भुरगें कश्टाद संपूर्ण भलायकी ह्या भुरग्याक मेळच्या खातीर आमी मागया. 5वे क्लासीन तें आसा. ब्रदर माथान आनी कुटुंबा खातीर सेल्वा राज्य ताच्या बऱ्या भलायके खातीर, जेसिंता डिसोजा ताका गोल्डन विजा मेळच्या खातीर, बाब आगस्टीन वाल्लूर आनी बाब जोसेफ, बाब एडटो, बाब एंटनी, बाब मायकल, सिस्टर ट्रिजा, ब्रदर ग्लेन, सिस्टर मरिया, ब्रदर क्लिफर्ड, सिस्टर मेटिल्डा आनी कुटुंबाची तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जाण जुलय 20 तारखेक केरळांत जावंक आसचें तें कन्वेन्शन बऱ्यान जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एका तरणाट्यान ताच्या आवयक कॉल करून आवय कडेन उलोवची, ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर. क्रिस्टन म्हणलो 7 वर्सांचो भुरगो हॉस्पिटलाक दाखल जाला दुबाय, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर. जॉनान ताकाय डिसोजा ताका एक बरें काम मेळचें खातीर. हिल्डा मेंडोन्सा ताका बरें काम मेळचें खातीर. रोशन सेरावो ताच्या जल्म दिसा संदर्भी बरी भलायकी ताका भाव जावच्या खातीर. विक्रमणी पवित्रा तांकांय बरी भलायकी मेळच्या खातीर. पेन्नी म्हणल्यार एका स्त्री बरी भलायकी लाभच्या खातीर. विना रोड्रिगस ताकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया. ॲलन लसरादो आनी एलिटा डी सिल्वा तांकां एका भुरग्याचें देणें
सुमयाच्या कृपेन दयेन मेळचे कधी आमी मागया. रोसलीन म्हळ्यार भयणी काम बरें मेळना ते परमनंट जावन उरचे कधी ते मागोवंक सांगला. प्रीती डी सिल्वा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. रिटा आनी जेडन फेर्नांडीस तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला. एका भुरग्याक हार्टाचें दूख येता त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. प्रिया म्हणल्यार भयणीक बरें काम मेळचे खातीर. जॉर्ज म्हणल्यार एका बाबाची बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर. वेरोनिका म्हणल्यार एका भयणीक बरी भलायकी मेळचे खातीर. ह्या ते सांगायचे हाचे सांगता 5 जाणांनी वैयक्तीक तांची त्या सवान दिल्ली आसा सांगल्ली आसात. म्हाका जाणो ह्या सगळ्यां खातीर ह्या कडेन विशेश तरान मागया. सुमयाची गूण करची सकत सुमयाची बरेपणाची सकत आशिर्वादां ह्या भावंडांच्या जिवितान वाळून दी. बरेपण तांकां लाभ दिवन मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. वंदन तुका सुमयान जेसू. वंदन तुका महिमा तुका सुमयान जेसू. महिमा तुका स्तुती तुका सुमयान जेसू. स्तुती तुका सुमयान जेसू. होगळाव तुका सुमयान जेसू. होगळाव तुका सुमयान जय जय तुका सुमयान जेसू. जय जय तुका प्रणिपा तुका सुमयान जेसू. प्रणिपा तुका सुमयान हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळा जेसू या सगळ्या भावनांची मागणी सांजूद देवाच्या मजतीन सुमया तुझ्या पांय तळ याकडे समर्पण करता. वडापातीन बावर्तान म्हणल्यार तुझ्या पांय तळ समर्पण करता. इतलो पावस जाता इतले कष्ट आसा जाल्यार ही भावंडा वडापातीन बरोवशान म्हणल्या बरी तुझ्या पांय तळ हांगासर आयल्यान ह्या सगळ्या भावंडांचेर तांचेर तुजी नदर घाल. तांच्या कुटुंबाचेर नदर घाल. तांच्या काल सामानान जावन आज उबारची ते सावा सांजूद देवा मारी पा ताच्या मजतीन उबारची. तू मानून घे सुमया बरेपण दे बरी भलायकी आनी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबान तांकां लाभय. तुज्या आशिर्वादाचो शिवर तांच्या जिवितान वाळून दी सुमया. तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी तुजी महिमा तांच्या जिवितान दाखय सुमया. तुजी आशिर्वाद ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. टच देम लॉर्ड जीसस. हील देम लॉर्ड जीसस. anoint them Lord Jesus. May your mighty healings, may your mighty power flow into them, into their family. Bless them, touch them Lord Jesus. Upward Jesus, upward तुझे दैविक सकत कृपा वाळे तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तांकां हरी एक लगे दी सोम्या. upward सोम्या Jesus. upward Jesus. touch bless them Lord. hallelujah 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 hallelujah. दिमये मी गलिया मुझ्या मोतीर काळो खान मुजो बाबात दंडोलंग बेसारच्या मुझ्या आत्मेच्या वैरिंग तू तुझ्या अपोस्तले पदवेन पयस जावंडे. ये वर्त्या संदा मुझ्या काळजाच्या गुणायतान हांव तुका वलो मारता. अशा संडल्या बरोबर म्हणजे केरी देणे तुका देवान दिला. मुझे जिणयेचे कांटे गुंडे मुझ्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुझ्या मोवाळ माई पासी नवा देगी तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवान नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. मोगाल भवन आनी भयणीनो एक घडी दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारी पाद आमकां लाभच्या सकड आत्मीक दैहीक मानसीक बरेपणा खातीर विशेष तरान धन्या देवाक आमी अर्गां देवया. संजूदाच्या मजतीन जायतें बरेपण ह्या पवित्र थळार वाळटा. अजापां अद्भुत हांगासर घडटात मोगाचें न्हू. तेदगून धन्या देवाक अर्गां देवया. तसो उपकार आमी आठोवया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जाल्ल्या पासो अर्गां दिता. एकल्याच्या कुटुंबांत दराळ आशिर्वादां घाल्ल्या पासो अर्गां दिता. एकल्याचें हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याचें पॅप स्मियर टेस्ट नेगेटीव आयिल्ल्या पासत अर्गां दिता. 4 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक परगांवान बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 6 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 12 जाणांनी तांणी मागुल्लो विशेष उपकार तांकां मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. साशा हेमा सिक्वेरा ताची ACCA फायनल एग्जामांत पास जावन ताका एफिलिएट जाल्ल्याक अर्गां दिता. ताचे खातीर आमी विशेष तरान हांगासर मागतल्या. ताणें एग्जाम क्लियर जाल्या रिजल्ट आयला बरें बलिदान ताका मेळ्ळ्या खातीर विशेष तरान ते अर्गां दिता. परगांवांत वचोंक फावो केल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. कोर्ट केस क्लियर जाल्ल्या खातीर आनी एकलो अर्गां दिता. मोगाचें न्हू. 7 जाणांच्या जिवितान बरेपण हांगासर वालता. आमकांय बरेपण मेळटा मोगाचें मेळ्ळां. ह्या सर्वां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. हांव होगळां दिता जेजू. हांव होगळां दिता जेजू. हांव होगळां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळां दिता जेजू. हांव होगळां दिता जेजू.
हांव होगळां दिता जेजू काळजा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक सेवकांक तूं पाव. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या त्या लावच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाई दी. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे चड त्या संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या संव आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर त्या संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची खाकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. दयाळ बापा पावते जिणये सांगातीन मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दगाय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्या सर खाजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा सामाजीक वा सोशल मिडिया आमच्या बरेपणा खातीर तुवें दिलाय. आमी असो बरो फायदो कर. आमच्या जिवितांत त्या मरीपात बरेपण जोडूंक आमी शाणे जावंक आनी ताचो बरो उपाय करची ती कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. सर्वेस्परा ह्या सोशल मिडियाक गुलाम जावन तांदून आसच्या आनी तांदून भायर येवंक कश्टांच्या पेसारच्या सकड भुरग्या बाळांक युवजनां भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांच्या मतीक उजवाती तुजी दैवीक सकत तांच्या कुडीन तांच्या जिवितान वाळय आनी त्या मरीपात ह्या पिडेंतले खरगांतले भायर येवन एक बरें जिवीत जियोंक एक बरो फुडार आपणावच्या दिशेन फुडें वचूंक तांकां उजवात दी म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसूमिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता. आमची मागणी आयक. नमारण्ये कागुदेचे माये नमनामच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लोमारता. आमी परदेशी वेची बाळकां या तुका कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे कागूचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारे मोरये बगेवन ती देवाचे माया बसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावस जावच्या खातीर पिडेस्त भावंडां खातीर आतां आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें आमकां कितेंय पिडा आसा आमच्या कुटुंबांत सान्यांक कितेंय पिडा आसा जाल्यार वा कोणीय पिडेस्तान तुमच्या मतीक उडास येता जाल्यार तांचे खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये मागया. सुमयेची गूण करची सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी. त्रियक देवाची मजत करपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी. बरेपण तांकां लाभो दी म्हूण मागया. आनी प्रत्येक जण तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये तुमचो हात तुमच्या तकलेचे दवरा मोगाचें आनी विशेश तरान तुमचे खातीर कुडीची पिडा मोतीचे शांत समाधाना खातीर आत्मीक दादोसपणा खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागा. आनी कोणा खातीर माग जावन बघता तांचे खातीर मागा. आमच्या बिरगस कुटुंबांत जायतीं जाणां पिडेस्तां आस्पत्रेंत आसली डिस्चार्ज जावन घरा आयल्यान तांचे खातीर हांव मागता. तुमी एकामेका खातीर तांचे खातीर मागा मोगाचें. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पताल जेजो क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशां जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिसकाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेन लेगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सुमयाचे नावी आमचो आधार ताणी रचला सर्गानी संसार सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया
दयाळ सुमिया भावार्थ्यांच्या बुसवंदरा तुझी मीत मेर नातली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांची राखण बोडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातान भोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारण तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगूं दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांची यादली भलायकी तांकां पाटी मेळून आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच सुखार गांदीवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळदीन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवा सकलो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापरीन आमचे संगत आसा तो तुमचे सभे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें आसूं आमेन. मोगाचेनो दिंबेर समीराविया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या आराधनान आमी कुर्सूंचो तर त्या जिसूक आमचे मदें आमी स्वागत करुया ताचे सांगता हो मोलादीक वेळ आमी करशी मोगाचेनो आयले हांव बापा तुजे चरणी ह्या पवित्र गिता मारिफात जेजूक आमचे मदें घात ह्या वेळार स्वागत करता आसतना ताची स्तुती आराधन करूंक आमी हांगासर आसां तो देव जावन आसा भोव दयाळ सर पडून ताका नमस्कार करता आसतना बापूत पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आनी आयले हांव बापा तुजे चरणी म्हणलें गीत ह्या वेळार गायन करुया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. मोगाळ भाव बहिणो कीर्तनगार कीर्ता 30 आणि 7 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवोसो दवर. द्वितीय पुस्तक अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 6 म्हणटा तूं सर्वेस्पर देवाची उतार आयक कशी जाल्यार तुवें हाती घेतल्या सर्व कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. धर्म तांची कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 म्हणटा जेजू भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना. जेजू आमचो राय मोगाळ इश्ट ताका स्तुती आराधना आमी करया कित्याक तो जियेवन आसा आमच्या काळजांत सरपूर्ण ताका नमस्कार करुया आनी जेजू रायाक उलो मारया. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधना जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधना जीवनाचा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनाचा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 5 म्हणटा आवयच्या कुसव्यांत तुका रडचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली
कोरिंदकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 वाक्य 1 म्हणटा अध्याय 6 वाक्य 1 म्हणटा देवातावन तुमी कितें घेतला ती कृपा व्यक्त करून घेनाकात. मालकी प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 10 म्हणटा हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो. जुआंव सुवांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उजवाडा काडटलो. पवित्र आत्मो पाराकलीत ताका आराधना आमी करुया. तो आमच्या आत्म्यांत रावता आमकां कृपेन भरता. सरपडन ताका नमस्कार करुया आनी उलो मारया. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया सातवी पारया हालेलुया 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 सुमिया आमी हांगास अशें कितलें बरें. माथेवाच्या वंजेलान अध्याय 17 वाक्य 4 ताबोर रंगार जेजू रुपांतर जाता आसतना पेद्रून सांगली उतरां जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया आनी दर्या समोर आमी रावचें कितलें बरें. सोमिया जेजूचो अनुभव जाल्ल्या मांसाचे वाटेर शिसांनी जेजू लागीं आमचे संगता राव म्हूण विनंती केली. ह्या आराधनाच्या सुरवार आमी जेजू आमचे संगता राव म्हूण उलो मारता आसतना सामाजीक माध्यम मारिफात आनी गुलाम जावन संपडलेल्या पासत ह्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमची जबाब जावन दी. आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हज्या सडवंदरा आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया म्हज्या जेजू. बाचावे आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हज्या थारोका आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया म्हज्या जेजू. बऱ्या गवळ्या आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हज्या इश्टा आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हाका जिवी दिवच्या जिव्या उंड्या आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हज्या मागण्या आयकतल्या सोमिया आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. म्हजी पातकां बक्षितल्या सोमिया आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया म्हज्या जेजू. दयाळ मनसूब दरा आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया म्हजे जेजू. लागीं तुजे दैवीक उतार उलयतल्या देवा आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. जिवीत फुलोवंक केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. तुज्या संगतपणांत मोग दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. विज्ञान वरांनी आमच्या संगता रावल्या जेजू आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. सत वाट आनी जिवीत जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता हांव सोमिया जेजू. देगडी पोर आमी बसया. मगळ भाव बहिणो सोमिया समोर वेळ ह्या वेळार आमी करसीत आसतना
आज माध्यमां मनशाक बरें करता आनी थोड्यांच्या जिवितांत वायट करूंकय शकता. फुडल्या म्हयन्या आदीं आमी बेंगलोरांत घडयल्लें घडीत आयकलां जावंक पुरो. 9व्या क्लासीचें भुरगें 16 माळये वयरतान उडोवन जीवघात केल्लें आनी कारान जावन आसलें. 9वी क्लास शिकोवंक आवयन ताचे लागीं आसले मोबायल काडून दवरल्या खातीर ते मोबायल मेळनातल्याक 16 माळयेर तावन जीवघात करून सोडुल्लें. फुडल्या दिसा आदीं आमी आयकलां वाचता जावं पुरो आसान तसल्या गांवांत काजारी स्त्री इंस्टाग्रामांत एका दादल्याची वळख जावन शुक्रारा दिसा ब्रेस्तारा दिसा वळख जाली. शुक्रारा दिसा तांणी एकामेका मोबायल नंबर आशार पशार केलें. सुरवारे दिसा तांचें चॅटींग आरंभ जालें आनी आयतारे दिसा एकामेका भेटोवंक आपयलें आनी एकामेका भेटलीं. उपरांत त्या दादल्यान त्या स्त्रियेक जिवीश मारलें. 4 दिसांनी घडलें तें घडीत वळख जावन माध्यमां मनशा जिवितांत बरें करता. कित्याक आमच्या परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी लागीं आमकां भोव सलिसायेन उलोवंक साध्य जाता. आमची परगांवांत आसलीं आमची मोगाची मनशां तांकां पळोवंक आमकां साध्य जाता. एका कुशीन माध्यमां बरो प्रयोग केलें तर बरें घडटा, वायट प्रयोग केलो तर वायट घडटा. हें सकड आधुनीक संवसारांत आमी पळोवची घडितां जावन आसात. माध्यमांत संपडोवन आनी माध्यमाचे गुलाम जाल्ल्यांची पासत आज मागता आसतना मगाळ भावा भयणो आमी आमचीं भुरगीं आमची युवा जनां आमची कुटुंबाची आमची सैरी धरी ह्या माध्यमां वळख जाल्यांगी आनी ताचो उडास आमी काडुया. आवयन मोबायल भुरग्या कडचें ओडन काडलें एक दीस आनी आवयन मोबायल ओडन काडन भुरगो भितर गेलो. आवय भायर मोबायलार आसली उपाय करनासली आनी ह्या वेळार भुरगो भितर वचून एक रीप हाडून आयलो आनी आवयच्या तकलेक मारलें आनी आवय थंयसरच कोसळून पडली. हांवें मोबायल उपयोग करूंक नजो, तुवें उपयोग करयेत गी म्हणलें चिंतापू त्या भुरग्याचें जावन आसलें. मगाळ बाबा भयणीनो असले परिस्थितींत संदिग्ध परिस्थितींत आमी जियेता. जायतीं आवय बापूय वडिलां येवन फादर म्हज्या भुरगें मोबायलाक वळख जाला, कितें करचें म्हूण कळीत ना, ताका भायर हाडूचे खातीर मागा म्हणून जायतीं जाणां वडिलां सांगतात. माध्यमाचे गुलाम माध्यमाच्या भितर गेल्यार तर भायर येवंक साध्य ना. आनी माध्यमांत थंयसर मोबायला विविध खेळ आसात. खेळांत करोड मेळटात म्हणून थोडे ताका आशेन चलतात. उपरांत जीवघात करून आपलें जिवीतच वगडावन घेतात. सोमी आमचो जेजू ह्या अल्तारीर करोस हजर आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, म्हज्या शिवाय दुसरो देव तुमकां ना आनी हांव जावन आसा तुमचो सोडवंदार. हांव जावन आसा तुमचो वयस. हांव जावन आसा तुमचो सर्वस्व जेजू आमकां म्हणटा. देखून किर्तनकार किर्तन 30 आनी 4 वाक्य 5 म्हणटा, ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. व्हडा संतोशान ह्या पावसाच्या दिसांनी आनी आज प्रत्येक रितीन कालच्या रातींत विशेष पावस आनी आज सकाळीं उठोवंक मोन नातल्या ह्या वेळार व्हडा संतोशान व्हडा अत्रेगान सर्वेस्पराचेर नदर घालूंक तुमी सकड आयल्यात आनी तुमी तुमचें मुखामळ खंडीत जावन परजळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराचेर नदर घालन तुमचें मुखामळ परजळटलें. कित्याक सोमयान दिवची सवकसाय, सोमयान दिवची सुडका, सोमयान दिवचें बेसांव आमचें मुखामळ परजळोवंक आमकां धैर्य जावन आसा, आमकां सकत जावन आसा. सोमयातावन मेळची ती बळ, सोमयातावन मेळची सकत कित्याच आमकां दिवंक शकना. मोगाळ बाबा भयणीनो, देखून जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 म्हणटा, देवाचे कुशेक थाळ पडटा तें कितेंय तुमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो तुमकां आयकता.
देवाच्या कुशीक थाळ पडटा तें कितेंय तुमी ताजे लागीं मागूंक जाल्यार तो तुमकां आयकता. कित्याक इसाया प्रवादी अध्याय 40:3 वाक्य 4 म्हणटा, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी हर एकली देवाच्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसा. देखून आमची दिश्ट ताचेर आमी कसोवंक जाय. तो आमकां आमचें सर्वस्व जावन आसा. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. मोगाळे बाबा भयणीनो, त्याच जेजूक ह्या वेळार आमी उलो मारन, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खोटें, तूंच म्हजो खरो इश्ट, तूं म्हजो देव म्हणल्या गिता मारिफात उबे रावया आनी सम्याक अर्दान करुया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. आमच्या आमी उबारया. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या शक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, ताळयांत उलो मारया. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. मते वसवांजेल अध्याय 20:1 म्हणटा, अध्याय 20:1 वाक्य 20:2 म्हणटा, जे कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें. इसाया प्रवादी अध्याय 40:3 वाक्य 2 म्हणटा, तुमी उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो, उज्यांत येशी जाल्यार तुका त्यो लासून सुटच्यो नात. कित्याक देव आमचे संगत आसा, आमच्या बगलेन आसा. तो आमचो रक्षक, तो आमचो वैस जावन आसा. ताका आमी उलो मारया, ताका आमी आराधन करुया आनी गीत गायन करुया. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकंदार, तूं म्हजी घाटां, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकंदार, तूं म्हजी घाटां, तूं म्हजो देव. आमच्या हात उबारुया. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या शक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. जेजू बरो गवळी एकल्याक तो सोदून वेता. नवाय नवाक सोरवाच्या गुडयार तो सोडटा. सुकोवन गेल्ल्या एकल्या सोदून वेता. कित्याक ताका एक भोव मोलादीक. तसो सोमी आमचो बरो गवळी आमचे मदें गात आसा.
तो आमचो बुजवणदार तो आमकां हर एकल्यांक रक्त सांबाळटा तो सोदून वेता आमी फातकी मुन्ने आमी फातकांत हांव वयर हाडच्या खातीर आमकां सोदून वेता फातकांत पडुल्ल्या वेळार तो आमकां उखलून धरता ताचे सरशीन धांवून आयिल्ल्या वेळार तो आमकां आराम धरता आनी ताचे सरशीन मागल्लें तो फावो करता तसो स्वामी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 2 वाक्य 18 सर्वेस्पर 1000 पिळग्यां पर्यंत ताची दया तो दाखयतलो म्हणले उतार आमकां वर्ता बरीच जावन आसा देखून जू आमच्या वंजेलांत अध्याय 1 वाक्य 4 रसलेर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो म्हणटा कीर्तनकार 80 आनी 9 वाक्य 1 सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक आयकतलो संततीच्या संतते तुजो विश्वास पण परगडतलो बोरता बरीत उतरां तुजी विश्वास पण परगडतलो आनी तसो स्वामी या बरो गवळी आमचे मदें गात आसा ताका मेलो मारया आनी गायन करुया तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता थोडा थाळयान आमी म्हणया सगळ्या जिवितांत जेजू या तुजे परिस्तांत रुपवणे आसा सोता सगळ्या शक्ती तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा थोडा थाळयान परत आमी म्हणया हांगा हांव आसा सोम्या आमच्या सर्वस्व खातीर म्हणया हांगा हांव आसा सोम्या ताका मिलो मारया हांगा स्वामी हांव आमच्या मदें गात आसा तो आमकां राखता आनी सांबाळता आमचेर ताची दिश्ट तो कसयता 5000 लोकांक उड्या बसल्यार वाचून वाडलो तो जेजू आमचे किंमत पावता ताची काकूळ ताची दया आमचेर वळटा कित्याक जेजू हांगा आसा जेजू म्हाका आनी तुका एकल्या पळयता आमच्या दोळ्यांचेर तो दिश्ट कसयता फकड भाव भयणो इकडी बोरी आई परिस्थिती जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया हांगा जेजू म्हाका आनी तुका पळयता आमच्या दोळ्यांचेर ताची दिश्ट त्या सोम्याच्या दोळ्यांचेर आमची दिश्ट एकामेकांचे दोळे मेळटा आसतना दोळ्यांची मिलागत जाता आनी ह्या वेळार जेजू आमचे दोळे पारखून पळयता आनी एवकारिस्त हांव जेजू म्हाका आनी तुका एकल्याक विसरता भावा भयणी कित्या बेजारांत आसाय कित्या कंदिश्ट आसाय कित्या दुखींत आसाय कित्या संतोशांत आसाय मोगान घाल्ली दिश्ट तो काडिना बगार तो मोग आमकां दाखयता देखून त्या मोगाक आमी कितें फाटी दिवंक आमची जबाब जावं दी जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता 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 हांव भियेल्ल्या वेळी तुजेर विश्वास सोडोवन
जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुझ्या पातकांची खरी दूख धरण जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुझ्या बळादी कृपेचेर पातयेवन ताळणेचेर झुजोंक जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुझ्या बलिदानाच्या पुण्याचेर वंदो निरास भोगनासतना जियोंक जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता वडान वार घडतना मोत तुजेर सुबारून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता वटसानेचे अनुभवा वेळी तुझ्या कश्टांचो नियाळ करून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता बाबार्थ दंडळतना म्हाकाच परिपूर्ण तुजे हाती ओपसून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता हेरांनी म्हाका संडले वेळी तुका लक्षिल्ल्यान एकवटून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता माध्यमाक गुलाम जाल्ल्या वेळार तुजेर पातयेनी दवरन जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता कश्टा पिडे वरवीं तूं म्हाका शिक्षीत करतना तुका अर्गां दिवन जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता काम करन पुरो जातना तुका होगळाप दिवन जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी कुशेन कान घेवन जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता म्हाका मेळ्ळलो कुरीस संतोशान वावोवन जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुज्या मागण्या वेळी तुज्या संकश्टांचो अनुभव करून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तिकडी भर बसया मोगाळ भाव भयण तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणलें गीत ह्या वेळार गायन करता आसतना सुमयान म्हजो आनी तुजो हर एकल्यांचो मोग केला आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगान ताणें आपयला आमच्या कश्टा वेळार आमच्या दुखी वेळार आमच्या बेजारा वेळार आमच्या संतोशाच्या वेळार निराशेंत कंगाल जाता आसतना धैर्य सांडटा आसतना ताच्या मोगाची दिश्ट ताणें आमचेर कसयल्या तसो मोग जावन आसा वरतो त्या सोमयाचो मोग आमी करता म्हणून ह्या वेळार तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत गायन करता आसतना मोगाळ भाव भयण आमचे दोनी हात उक्ते दवरया त्या सोमयाक आमी आमचो मोग दिवया त्या सोमयाक आमकां समर्पण दिवया त्या सोमयाचेर भावार्थ दवरया आनी तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत ह्या वेळार गायन करुया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुका वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जेजू तुका हांव वर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता जेजू
तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा तुझ्या पायांतळा तोलो तुझे वाटे नाव सतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी चडचोना तुझ्या पायांतळा तोलो तुझे वाटे नाव सतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना आमच्या हात उबारून हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया कीर्तन 30 वाक्य 2 आद म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका जाप दिली रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 13 म्हणटा सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जडचलो हाचे सुवार्थेंत आमी आयकलें बार्तिमेव दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर तसो उलो व्हरता बरीत जावन आसलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर कीर्तनकार कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 18 म्हणटा आपणाक उलो मारतल्या समेस्त सांग काळजांत तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा पळय मोगाळ भाव भयणो सोमयाक आमी उलो मारया सोमी आमच्या लागींच आसा तूं आमकां आयकता आमची जबाब दावन दी जेजू आमी तुका उलो मारता 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 जेजू दाविदाच्या पुता जेजू आमी तुका उलो मारता देवाच्या पुता आमच्या सोडवंदरा जेजू आमी तुका उलो मारता पिडेसांचे भलायकी आमच्या वैजा जेजू आमी तुका उलो मारता रडतल्यांच्या भुजवंदरा आमकां धैर्य दितल्या जेजू आमी तुका उलो मारता मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या आमच्या जिवा जेजू आमी तुका उलो मारता केप्यांक ऐकाशे केल्ले आमच्या बाचावे जेजू आमी तुका उलो मारता कुरड्यांक दिश्ट दिल्ले आमकां वाट दाखयतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता देवसराक दवंडयले आमकां राखून व्हरच्या जेजू आमी तुका उलो मारता एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ले आमच्या संगातपणा जेजू आमी तुका उलो मारता पिडेसांक गुण केल्ले आमकां सवकसाय दिवच्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमच्या कश्टांनी आमकां आदार दिवच्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमकां राखून व्हरतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमची पिडा गुण करतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता सामाजीक माध्यमांतावन गुलामपणांतावन सुटका दितल्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमी मागले आमकां फावो करतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमची दुकां पुसतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमच्या खामांनी आमकां जैत लाभयतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता दयाळ मनसूब दरा जेजू आमी तुका उलो मारता आमच्या जिणेच्या अरियेका दिसा जेजू आमी तुका उलो मारता आमचो देव आमचो मोग करचो ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ तू जावन आसा आमचो सोमी आमचो खवणेतावन कुर्सापर्यान मोग करचो आमकां सोडून घालचो न्ही बागार आमकां धैर्यान भरचो आमी ताचे तावन पयस गेल्यार तो आमकां लागीं आसा पळय मोगाळ भाव भयणो ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ जेजूचो मोग अपरिमीत जावन आसा ते जेजूक आमी ह्या वेळार हे गितां मारिफात उलो मारता आसतना
आमी जायते फावटी मोगा वरवीं वंचीत जाल्या आमच्या जिवितांत कुटुंबां जावन एकामेका तावन मोग मेळनातले घडयो आसात रुडास घडयां मरणाच्या संपडोन आसल्या आमकां ताणें वयर काडलां उबारलां आनी मोग आमकां दिला आमचें जिवीत सगळें ताका कळीत आसा आमच्या विशयांत सगळें ताका जाणा आसा आमचे हात धरून तो आमकां चलोवन व्हरता आमच्या सांगाता तो समकता तो जावन आसा आमचें भद्र आसरो ते जावन आसा आमचो भद्र बरवसो आमच्या कश्टांत दुखांत आमकां तो सांगात दिता निराशेंत पिडेंत तो आमकां बळ दिता आमचे गुन्हे पळोवन भरती करचो सोमी आमच्या सलवणेंत जैत दिवचो सोमी ह्या आल्तारीर क्रोस सजर आसा सगळो संवसार निदेंत पडला जाल्यार आमी जागे आसा सोम्या सांगता भियांत जियेता तरी आमी शांतपणी सोम्या मुखार आसा आवाज पावसाचो आवाज आमच्या भोंवतणी आसा तरी पावस लेकीन आसतना सोम्या सांगता आमी आसा ಇನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ उबे रावया हे गीत ह्या वेळार गायन करूया तळयो पेटया आनी गावया ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ जमोगांत आमी जियोवच्याक सोम्या स्वादार मागया आनी गीत गायन करूया ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು आमचे सगळे तो जाणा आसा आमच्या विशयांत तो चिंता ನಿನ್ನ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ನೀನೇ सय्या तुझो हात धरून म्हाका चलय सोम्या तुंस जावन आसा म्हजे भद्र आसरो तुंस म्हजो सोमी त्या सोम्याक उलो मारया आनी गायन करूया ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು
ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ प्रीतिಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. भाऊ आमच्या दुनियात आमच्या तकलेचेर दवरया. कश्ट दूख बेजराय आमच्या जिवितांत आसा. पिडा शिडा आमकां आसा. आमचे दोनी हात तकलेचेर दवरत आसतना कुडीचे सगळे विश्वे आमी उडासा काडुया. हे गीत ह्या वेळार आमी गायर करता आसतना आमची पिडा शिडा सकट जेजूच्या पांयां आमी समर्पण दिवया. आमचे दूख आमची बेजराय विविध रितीचे जावंक पुरो. हात पाय दूख, गांठी दूख, दोळे दूख, दोळ्यांची दिश्ट, कान आयकना, जीब उलोवंक जायना सारके सकट समस्या आमचे कुडीचे आसात. तर ते दोनी हात आमच्या तकलेचेर दवरले. ते दोनी हात सोमयाचे आमच्या तकलेचेर आसात. तो सोमी ह्या वेळार आमकां पडटा आसतना ताची सवकसाय तो आमकां फोव करता आसतना आमचें तें आसलें सर्व तें उणें पळोवन तो भरती करता. आमच्या सलवणेंत तो आमकां जैत दिता. आमच्या पिडे शिडेन तो भद्र आसरो जाता. आमच्या हर एका मेठांनी तो राखता सांबाळटा. तो सोमी ह्या वेळार ताची कृपा आमचेर वळाशें करता आसतना हें गीत गायता आसतना दोनी हात आमच्या तकलेचेर आसूं दी आनी कश्टಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವರು ಒಳ್ಳೆ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕರುಯಾ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. सोंजेर अध्याय 14 वाक्य 16 म्हणटा, थोडा बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखता कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तो पवित्र आत्मो आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या युवा जणांचेर, आमच्या वाड्याचेर, आमच्या फिरगजेचेर, फिरगजेंतल्या ह्या साकांचेर, पिडेस भावा भयणींचेर, मागण्याची गरज आसल्यांचेर,
माध्यमाची वाईट प्रयोग करतल्यांचेर माध्यमाचो बरो प्रयोग करतल्यांचेर हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांचेर आनी पिडेन आनी विविध कानां लागून हांगासर येवंक ह्या भक्तिमना वांटो घेवंक साध्य नातल्यांचेर हर एकल्यांचेर तो पवित्र आत्मो देवोन येवन दी. ह्या वेळार आमी दिंबी घाल्या याजाक पवित्र उदक शिमटायत आसतना मुगाळे भावा भयणो उलो मारया हे पवित्र आत्मे आमचेर देवोन ये. तसो पवित्र आत्मो आमचेर देवोन येत आसतना हे गीत ह्या वेळार आमी गायन करता. स्वादीक आत्म्या म्हणलें गीत गायन करता आसतना आमकांच एक बडी बोर आमकां उडास आमी हाडया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्याक आमी घेता. आमची जबाब ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमच्या कश्टान वरांत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या बेजारांत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमकां धैर्य दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये ताळ्याचे जैत व्हरूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दिसपरतो ग्रास सोडूंक कश्ट मारतना ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये दुबळी गायत आमकां आदार दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये कुटुंबाच्या सर्व सान्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमच्या फिरगज याजकांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये कुटुंबांतल्या वडिलांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पिडेस भावा भयणींचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन या ये पूर्ण तळाक विविध रितीन दान दिवच्या सर्व दानींचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये विविध रितीन सेवा दिवच्या कुमोग करचे या पूर्ण तळार एकल्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये भुरग्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये युवाजनांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या उतरावन आमची जिणी सरच्या खातीर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमचो ये राग मोसोर द्वेष पयस करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमच्या ये युवाजनांनी बरो फुडार रुपीत करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये वायट माध्यमाचे गुलाम जाल्ल्या हांव सुटका जोडूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये माध्यमाचो बरो प्रयोग करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमी ये बरी जिणी जियोंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमची ये पिडा गुण जावंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन आमची ये दिसभरती जिणी आदर्श करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये स्वादिक आत्म्या गीत गायन करूया. आमच्या हात उक्ते दवरया आमी. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीस्तून देवोन ये पवित्र आत्मा आमचेर येता. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवया. मुझे तैरावोगे आमच्या थंय रावोंक येता. स्वादिक आत्म्या तसो पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्या आमकां सुटका दिवचो वेगीस्तून देवोन ये आमचेर तो येता. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्मा दैविक आत्म्या आमकां गुलामपणांतलो मुझे तैरावोगे सुटका फोव करती. अंतराची मोडां आमचेर मंडल्यांत कश्टांच्या वावरांत आवरांत आमी उपेवन तकल्या बरवशा किरणांत उजवाडपाक सर्गी बंदरा शाबीत व्हरून पावय. वय मकाळ भावा भयणो हो संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी पयत करना साव वायट माध्यमाच्या वळख आमी जाल्या आनी ही मोडां आमचेर मांडल्यांत कश्टाच्या आवरांत आमी आसा आमी उपयोगूंक तकल्या बरवसो आमी सांडला पूण बरवशाची किरणां तूं आमकां फांकयताय. आमकां सर्गी बंदराक तूं शाबीत व्हरून पावताय. तो पवित्र आत्मो अंतराची आमची मोडां पयस करून दी म्हूण उलो मारया. अंकाराची मोड मुझे मान्य कष्टाच्या आवरात उपयोग तकला भरवशा किरणात उजवाडपाक सर्गी बंदरा शाबीत व्हरून पाव. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीस्तू देव वेगीस्तून देवोन ये स्वादिक आत्म्या स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावो मुझे
आता त्या लावणी करत असताना त्या लहानचं आमकां मागता असताना बापायन पाठयलेलो तो पवित्र आत्मो जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो धर्मदूतांक धैर्य दिल्लो पवित्र आत्मो प्रवाद्यांक प्रेरण दिवचो पवित्र आत्मो आमचेर येवन दी ह्या तेलाच्या माकणे मारिफात आमचे थंय असले सर्व दुखाचे बेजाराचे कश्टांचे आकांताचे सर्व मोडां पयस करून दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो भरून दी आनी अशें आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें कुटुंबांत समाजेंत फिरगजेंत वाड्यांत जियेत आसतना माध्यमांक वळख जाल्ल्यांक आनी वायट गुलाम जाल्ल्यांक तांकां सुटकेचें हें जिवीत फावो करच्याक तसो पवित्र आत्मो आमकां मागून दी आनी पवित्र आत्म्यांत आमकां सुटका दिवन दी म्हणून ताका आमी ह्या वेळार उलो मारया आनी पवित्र आत्म्याच्या पवित्र तेलाच्या माकणेक 2 साल करना मुखार येवचें. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये स्वादिक आत्म्या दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक दे. विजमी बुद्धीना पवित्र आत्म्या जिविताची झर पवित्र आत्म्या भलायके दातारा पवित्र आत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्र आत्म्या स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये स्वादिक आत्म्या दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये स्वादिक आत्म्या दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या असणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या असणारा आत्म्या पदवेदारा जानवायेन तुझ्या बरमोनाक मोजा कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा जानवायेन तुझ्या बरमोनाक मोजा कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा
पदवीदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रस्तारा आज्ञा पदवीदारा Alleluia, 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 Alleluia. ये घडी भर आम्ही दिंडी घाल्या मोगाळ भावा बहिणो पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार केलो पवित्र तेलान आमकां मागलें सुम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी वता आसतना हो एक वर ताच्या समकर आमी करशिलो ताणें केल्ल्या बरेपणास उडास काडलो तसो मोग आमी नियाळ्ळो आमच्या जिविताच्या हर एका घडीत आनी रवच्याक ताका आमी उलो केलो ताच्या आशिर्वादान तो आमकां भरत आसतना तूं सर्वेस्परा देवाचें उतार आयकशी जाल्यार तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो द्वितीनियम पुस्तकांतलीं उतरां 20 आनी 8 अध्याय वाक्य 6 सोम्याचे उतार आयकून सोम्या सांगाता वेळ करशिलो तो सोमी आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी ताचे आशिर्वाद आमच्या हर एकल्यांचेर पडोवन दी ताच्या आशिर्वादाच्या सक्तीन सर आमची पिडा शिरा गुण जावन दी ताच्या आशिर्वादाच्या सक्तीन आमच्या मोतीक उजवाड फावो जावन दी ताच्या आशिर्वादाच्या सक्तीन आमचे भेम पयस जावन दी वायट सक्त्यो आमचे तावन पयस वचोन दीत ताच्या आशिर्वादांनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवाजनांक आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक सामाजीक माध्यमाच्या गुलामपणांतले सुटका फावो करून दी ताच्या आशिर्वाद मारिफात वाऱ्या वादळांतले पावसांतले गडगड्या झगड्यांतले राखून सांबाळून दी ताचे आशिर्वाद आमच्या हर एका मेठांनी आमकां धैर्य दिवन दी ताच्या आशिर्वादान आमी सदांच संतुश्ट आसच्याक तसो सोमी आमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण येद्या व्हडा सक्रामेंता व्हडलें गीत गायन करुया येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या सोलवून वेचास्कत विश्वा भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सहस्रा एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता आमेन. प्रार्थुया येसुमियान जेजू क्रिस्त या विची सक्रामेंत काल
तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूनयचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जी येता आनी रास करता ही सासनाच्या सासना. मोगाच्यानो हे सगळे आराधन भोव अपूर्वेन चलोवन देवाची विस्तार आशिर्वादां आमचेर मागिल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिल्या मानदी बाब संतोष मेनेजा तुमच्या ताळयांच्या आवाजान फादरापाक हांव देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू फादर. तुमच्या विसावाक सर आमी बरें मागता. मॅक्सिकी आज हांगासर गायन खेळोन वाजोवन गायन मारी पाद आमकां मागोवंक गेल्या. मॅक्सिम तुका देव बरें करूं. दिव्यवाणी चॅनल आमचो अविनाश असो भाऊ हांगासर आसा ताकाय आनी तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां प्रत्येक जावन मोगाच्यान इतलो पावस आसलो जाल्यार आज हांवें सांगलें तांदूळ उणें घालयत जाणां उणी आसतलीं म्हणून पूण हरशेंच्या तितलोच लोक आज जाणा तुमी इतले कस जाल्यारय तुमचें बरें मन तुमचो भावार्थ तुमचे फातयेन हें दाखयता. उदार मनान हांगासर आयल्या देव तुमकां उदार मनान दितलो म्हणली म्हजी फातयेनी म्हजो बरोबर असो तुमचे खातीर मागता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. तसो विश्वासी मोक्ष स्नातकां आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकां आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका सच ना उपकार ताचो बावडया. देखून अर्गां ताका सच ना उपकार ताचो बावडया. अर्गां दिया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. बगेवन सांजुता देवा आम्हा पसत विनंती कर. बगेन कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.